नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ, ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री तशेंच संरक्षण मंत्री रिचर्ड माल्स हांचे मदीं आयज नवी दिल्लीत बसका जाली. भारत आनी ऑस्ट्रेलियेन द्विपक्षीय संरक्षणा संबंधान महत्वपूर्ण वावर केला अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. अस्तंत आघाडीचेर भारता मुखार येवपी आव्हानांची म्हायती मंत्री सिंग हांणी माल्स हांकां दिली. ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स हांकां वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या यशा खातीर सिंग हांणी तांकां परबीं भेटयली. ह्या वेळार आतंकवादा आडच्या भारता वांगडा मेळून काम करपाक ऑस्ट्रेलिया बांदील आशिल्ल्याचें माल्स हांणी सांगलें. तांणी पहलगाम आतंकवादी घडणुकेचेर दुख उक्तावन ऑस्ट्रेलिया आतंकवादा आड भारता वांगडा आसा अशें सांगलें. सुरवेक माल्स हांकां दिल्लींतल्या मानेकशॉ केंद्रांत मानवंदना दिली. मंत्री माल्स हांणी राष्ट्रीय युध्द स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपली. ऑपरेशन सिंदूर अभियानाचेर भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसी मदीं वार. राहुल गांधी सेनेचो अपमान करता आनी सैन्य दळाचें मनोबल देंवोवपाचें काम करता असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी राहुल गांधी हांणी हालींच केल्ल्या वक्तव्याच्या फाटभुंयेर केलो. राहुल गांधी हांणी केल्लें वक्तव्य पाकिस्तानाच्या सैन्य प्रमुखान वा एखाद्या आतंकवादी संघटनेच्या अशें तांणी मुखार म्हळें. कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है. तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा फुडारी रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ सध्या बेल्जियम देशाच्या भेटेर आसा. ह्या भेटेत आतंकवादा आडची भारताची भूमिका हे शिष्टमंडळ स्पष्ट करतलें. हाचे पयलीं रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखालचें शिष्टमंडळ लंडन भेटेर आशिल्लें. ह्या भेटेत अध्यक्ष आनी ब्रिटीश त्याच प्रमाण भारतीय प्रसार माध्यमां मुखार आपली मतां दवरलीं. आतंकवादा आड भारताची सुरू आशिल्ली मोहीम आनी उखलिल्ल्या पावलांची तांणी म्हायती दिली. आतंकवाद आनी पाकिस्तानाचे संबंद उक्ताडार हाडटना रविशंकर प्रसाद हांणी तांच्या ह्या कृत्याचें खर मोल दिवचें पडटलें. हाचे खातीर पुराय संवसारान एकठांय येवप गरजेचें आसा. तेच वांगडा पाकिस्तानाक मोठ्या प्रमाणात अर्थीक पुरवठो जाता ताचेरय तांणी प्रस्न उपस्थित केले. जी अर्थीक मजत पाकिस्तानाक मेळटा ती खंय वयता हाचो सोद घेवप खूब गरजेचें आसा अशें रविशंकर प्रसाद हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. शशी थरूर हांचें मंडळ निमाण्या पांवड्यार अमेरिकेंत पावलां. अमेरिकेंत हे शिष्टमंडळ पाकिस्तानान प्रायोजीत आतंकवादाचेर उजवाड घालतलें. ताहिरात काँग्रेस फुडारी मनीष तिवारी हांणी खबराकारां कडेन उलयतना पाकिस्तानान पोशिल्ल्या आतंकवादाचेर टिका केली. He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. राणा हक्क कायद्याप्रमाण 9 जुनाक 150 आदिवासी सनद दितले अशें हांणी सांगलां. येता त्या 19 डिसेंबर मेरेन सगळ्या 10,000 अर्जांचे निकाल दिवन सगळ्यांक सनद भेटयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ज्यो केसीस पेंडींग आसा त्यो 18 तारखे दिसा डेप्युटी कलेक्टर मिटींग होल्ड करतलो आनी डेप्युटी कलेक्टर वील क्लियर एप्रॉक्सिमेटली ते 70 केसीस. ह्यो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पेंडींग आसा, ह्यो डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली क्लियर करतलो 18 तारखे दिसा आनी त्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो कलेक्टराक धाडून दितलो. आनी ताज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन ज्यो केसीस पेंडींग आसा म्हणजे क्लियर रिजेक्टेड जावन एप्रॉक्सिमेटली 564 ह्यो 564 केसीस हे तेंची सनद दिवपा खातीर आनी एक मिटींग घेवन म्हणजे 21 तारखेच्या उपरांत कलेक्टराच्या लेवलाचेर मिटींग होल्ड जातली आनी ताज्या उपरांत डायरेक्टली
तांकां सनदी रेडी करपाक जातल्यो. आत्तां आमच्या कडेन जवळपास 150 सनदी ज्यो आसा पळय न्ही, 150 सनदी रेडी आसा. परवा 9 जुनाच्या फोंड्यांतल्या कार्यक्रमान 150 लोकांक आमी सनदी ह्यो वांगडाच दिवपाच्यो आसा. त्या कार्यक्रमान तांच्यांनी येवन आपल्यो सगळ्यो सनदी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या लोकांनी ह्यो सनदी घेवच्यो. एकंदर पुराय शेड्यूल हो अशा पद्दतीन फिक्स केला. सध्याच्या सरकाराच्या काळांतूच आदिवासींक सनदी दिल्यात. 2006 ते 2019 मजगती एकल्याकय सनद दिवंक नाशिल्ली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. समितीच्यो बसका तशेंच ग्रामसभांक कळाव जाल्ल्यान आदिवासींक सनद मेळपाक कळाव जाता अशेंय तांणी म्हळें. खंयच्याच ब्युरोक्रसी कडल्यान डिले जाल्लो असो न्ही, तर हो डिले जो जातालो कारण हेजी कमिटी जी काडल्या ही मुळात कम्युनिटी काडलेली आसा. कम्युनिटी लिडर्स त्या पंचायतीन आसा. ह्या 10 जाणांची कमिटी आसा. पयलीं तेंच्यांनी फायली रेडी करपाक जाय आसल्यो. आतां आमी शेड्यूल बदलला आनी आमच्या स्टाफाक आमी त्यो फायली रेडी करपाक लायल्या. ते ग्रामसभा घेवपाकूय डिले केला लोकांनी, कारण खुद्द आमचो नोडल ऑफिसरूय पर्सनली फॉलोअप करतालो. लोक ग्रामसभेकूच जर येयना, आमी आतां हे तेंच्याच लोकांक तेंकाच जमनी दिवपाक जाय. बट तेच जर ग्रामसभेक येयना आनी ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी कशें दितले. म्हणून शेवटी आतां फायली तयार करपाचें कामूय आमी घेतलें. आमी त्यो रेडी करून दिता आनी तेंच्यांनी निदान ग्रामसभेक येवन तांकां सहकार्य करचें. तर ती प्रत्येक आमचें सरळ म्हणणें आसा की सरकारा कडल्यान आमच्या ट्रायबल भावांक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो. आतां 150 सुमार दिता आनी 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले. म्हादय प्रस्नाचेर गोंयची जनता आनी सरकार जागृत आसा अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. म्हादय खातीर गोंयची जशीं आंदोलनां केल्लीं तशेंच आंदोलन बेळगांवच्या जनतेन केलां अशें तांणी म्हळें. रॅली फॉर बेळगावी खाला बेळगांवांतले शेतकार, विद्यार्थी, पर्यावरणवादी आनी नागरिकांनी निशेध सभा काडून म्हादयचें उदक वळोवपाच्या नियोजनाक विरोध केला. त्या प्रकार उलयले. गोयचे लोक जे प्रोटेस्ट करतात ते बद्दल तांणी प्रोटेस्ट केला आसा. तो फॅक्ट सारको लक्षांत येयलो. गोयचे लोक खंय तरी सुशेगाद जातात ते कित्याक सुशेगाद आसात. आमगेले लोक सामके एक्टीव आसात न्ही. आमच्या लोकांनी खूब फाटी हें केल्लें आसा. एक लक्षांत घ्या, प्रोटेस्ट केले तुमी अपेक्षित आमी मंत्री बी सगळे रस्त्यार बसपाचे ना. मंत्री बी लोकांक पळय लक्षांत घ्या, लोकांक खबर आसा आनी लोकांनी हाजे पयलीं मुवमेंट केल्लो आसलो कितले वर्सांच. तातूंत प्रॉमिनंट काही लोक सुद्दां सहभागी आसात. आनी त्यामुळे हो विशय जो आसा पळय न्ही कोर्टाची एक बाजू आनी हांगसर लोकांक भितर जागृताय आसा आनी म्हणून तसो उरिल्लो आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हापशां दिव्यांगां खातीर उत्कृश्टतायेच्या आस्था केंद्राचें उक्तावण केलें. दिव्यांगांची सर्वांगीण उदरगत आनी सक्षमीकरणा खातीरच्या सरकाराच्या यत्नाक हो म्हत्वाचो वाटचिरो आसा. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा, दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार, पॅरा ऑलिंपिक पदक विजेती दीपा मलीक आनी आनंद निकेतनाचे अध्यक्ष सिद्धेश कोटकार हाजीर आशिल्ले. दिव्यांगांच्या कल्याणा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सातत्यान जे म्हापशेकारांची आस्था गोंयकारांची आस्था जाल्ली आसा. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अशा पद्दतीचे हव्या जाले की अजुनूय बी गोंयांत अशें हांव पळयता की मुद्दामून जे एक 8-10 दिसां पयलीं रिवायज करतालो द बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन द कंट्री. त्यो खंयच्या खंयच्या स्टेटीच्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस कितें आसा. आमच्या स्टेटींत जे आमी पर्सन विथ डिसेबिलिटी खातीर काम करता ते खंयच्या स्टेटींत करिना हे प्राउडली आनी क्रेडीट गोज टू Mr. Subhash Faldesai, Guru Pavaskar and his entire team for the new department director Hazarbasya and they have put म्हाका म्हणटलो ना कित्याक their vision म्हणजे तांच्यांनी म्हाका फक्त प्रेजेंट केलें आमी कितें करपाक जाय. हांवें तांकां वांगडाच सांगलें एका उतरान हय आमकां करपाक जाय. मे म्हयन्याच्या सुटये उपरांत राज्यांत आयज सावन शाळा परत सुरू जाल्यो. शाळेच्या पयल्या दिसा कांय शाळांनी विद्यार्थ्यांक फुलां आनी मिठाई दिवन येवकार दिलो. मोरजेच्या विद्याप्रसारक मुळावे शाळेचो पयलो दीस उमेदीन मनयलो. शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान जायते पालक विद्यार्थ्यांक शाळेंत पावोवपाक आनी व्हरपाक आयिल्ले. हाका लागून सगळे वटेन गडबड दिसताली.
आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.